पहिले हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तो हांगा आयलो आनी आज आमचे दोनूय प्रोजेक्ट आमी जे सांगिल्ले ताका तांणी पाळणी केली आनी ही वॉज व्हेरी हॅपी. म्हणजे आमचे दोनूय प्रोजेक्ट जे आसा एक मायमळें लेक ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल डिसिल्टींग आनी ब्युटिफिकेशन तो एक आनी हांगा जेन्ना आमकां कळिल्लें फाटीं की गोंयचो सरकार आनी टुरिजम डिपार्टमेंट एक दोन म्हणजे एक सावथ गोवन आनी एक नॉर्थ गोवान मॉडेल बीच अशें करपाक सोदतात म्हणून तेन्नाच आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ले की तुमी करपाक सोदता जाल्यार सावथ गोवाचो वास्कोचो बीच तुमी हो घेवचो म्हणून बायणाचो बीच तुमी घेवचो म्हणून आनी तेन्नाच ताणें सांगिल्लें की आमी पाळणी करता म्हणून. आज तो जेन्ना हांगा आयलो ही वॉज व्हेरी हॅपी. ताणें आपल्या ऑफिशियल्सांकूच विचारलें वेदर दीस इज फिटींग एंड ही वॉज व्हेरी पॉझिटीव की हो थर्ड बीच नाल्यार हो सेकेंड बीच आमी सावथ गोवाचो हो बायणा बीच करूंक शकता म्हणून फॉर वीच वी आर व्हेरी थँकफूल. मायमळ्याचे प्रोजेक्ट आनी हो इवन आमी प्रपोज केला की फुडले जे आयलंड आसा थंय कितें तरी एक बरें टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट करची जेणे करून वास्को एक डेड एंड जाला. वास्को हांगा हाजे मागीर आनी कांय ना आनी हांगा टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी तशी कांय ना. सो आमचे वास्कोचो बाजारूय बी तुमी पळयला की ठप्प पडला. सो अश्यो टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज सपोज हांगा बायणां स्टार्ट जाल्यो मायमळें हें जालें आमचे बेट आयलंडाचेर आमी कितें करूंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी हांगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट करूंक शकतले. आमच्या लोकांक टुरिस्टांकूय हांगा येवपाचें एक अवसर दिवपाक शकतले. प्लस आमच्या वास्कोकार जी जनता आसा नाल्यार मुरगांवची जनता आसा तांकां खंय तरी एक एंटरटेनमेंट हांगा वास्कोन मुरगांव तालुकान मेळटलो. आसतलें तें पयलीं फिल्ड आशिल्लें मागीर तें तळें कशें जालें. सो इवन आमी तें तळें कशें सपोज मेंटेन करप आनी ते एक थंय एक आयलंड आसा तुमी पळयला जाल्यार नकळो. सो ते होल कॉन्सेप्टूच इतलो सुंदर आसा की एक टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी करून लोकांक बसपाक बिसपाक नाल्यार सायकलींग ट्रॅक अशें केलें. फुडें तळें तातूंत भितर कितें बोटींग करपाचें आमी प्रयत्न केलो आनी तें आयलंड डेवलपमेंट करून म्हणजे एक गोंयान युनीक असो हो प्लेस आसा मायमळ्याचे जे लेक आसा. सो तोय बी तितलोच हॅपी जालो आमी जेन्ना दाखयलें आनी आमच्यो आयडियाज ताका सांगल्यो तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर तितलोच हॅपी आशिल्लो की खंय तरी वास्कोन अशें जावंक शकता म्हणून. आनी आमकांय विश्वास आसा की वास्कोची जनता नाल्यार कोण स्टेक होल्डर्स आसा जावं ती कोमुनिदाद जावं नाल्यार कोणूय आसूं नाल्यार टॅलंटेड हें आसूं ते आमकां सपोर्ट करतले आनी खंय तरी वास्को खातीर आमी एक बरे दीस हाडपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा ते साकार करतले. पयलीं हांगा आयल्या कित्याक दाजी फॉर वास्को वॉन्टेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोवायड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी एट द सेम टायम लूक एट ब्युटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स. ताणें आमकां 2-3 प्रोजेक्ट्स दिल्ले आसात इन एडिशन टू बायणा बीच वीच ही थिंग्स वी नीड टू कॉम्प्लिमेंट इट फॉर ब्युटिफाईंग वास्को. ताज्या खातीर आज ही विजीट घेतिल्ली दाजी बरोबर सो दॅट वी अंडरस्टँड वॉट द थिंग्स आर. हाज्या पयलीं आमी तळें पळोवन आयल्या ताजे तळ्याचे विचार खरेंच बरे आसा. इफ दॅट इज डन आय थिंक इट वील गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू द टुरिजम which complements in the process of what we are talking in terms of tourism for the state. So each area should be able to give some part for the locals, for the tourists. हांगा एअरपोर्ट आणि पोर्ट जे इतले लागीं आसा म्हाका दिसता देशान अशें खंय आसचें ना की एअरपोर्ट आणि पोर्ट इतले लागीं आसा. हाऊ वी कॅन युटिलायज दीस एंड गिव द बेस्ट सर्विसीस इज वॉट वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट. ताज्या खातीर आतां दाजीन एक 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिल्ले ते सोडून आज तळें पळयलां आनी आतां बायणा बिचार येयल्ले. आमी एक बीच वी आर हॅविंग चॅलेंजीस दॅट सन सँड अँड सी म्हणटा आसतना वी नीड टू हॅव द रायट टायप ऑफ बिचीस वीच कॅन एट्रॅक्ट क्वालिटी टुरिजम. इट्स अ प्लॅन पूण करता आसतना आमकां एक असो बीच आसपाक जाय कन्सेप्च्युअलायज करचें पडटलें. ते पेन आनी पेपरार जायना. सो वी हॅव टू टेक स्ट्रेचीस and do it and see how it is. Take inputs from stakeholders and ensure that that is a model beach stretch. तो model beach stretch सगळ्याकडे व्हरप is what we have in mind so that we are able to get a very positive energy to boost the local area, the local employment and at the same time tourism. आम्ही एक नॉर्थ आणि एक सावथाक घेवपाचें घेतिल्लें एक शास्त्रीन आणि एक नॉर्थाक. आणि दाजीची मागणी आसा की एक आमी बायणा करचो. सो वी वील अगेन हॅव अ मिटींग एंड सी हाऊ वी कॅन डू इट एंड मे बी एड बायणा ऑर डू बायणा एज अ सेकंड वन ऑर वी वील टेक इट एज अ थर्ड वन. सो हो समज केलो जाल्यार वी वील बी एबल टू गीव एक्झॅक्ट फील. तातूंत बायणा बिचाक एक बरो एक रंग येतलो वीच वील बी एबल टू सी इट इन अ मच डिफरंट मॅनर. बरो दिसतलो. दाजी कितें जाय ताज्या मनान कितें विचार आसा ते व्हरपाक आमकां we are fully supporting his thoughts and we need to ensure that we are able to deliver to what his promises are to his people. So आयच्या दिसाक आमी जे आयल्या were basically to do a recce or to see a first hand information on the information that has been coming
एंड द रिक्वेस्ट वॉट ही हॅज बीन मेकिंग ताजे खातीर आज येवन पळयल्लें आसा. रोखडेच आमी तांकां आनी ताका म्युन्सिपालिटी आतां ताका कोण जाय बरोबर घेवन मिटींग घेवन वी वील एन्श्योर एंड डू 2 पार्ट्स. एक तळ्या बद्दल which we have asked them to talk to the stakeholders and take the relevant NOCs to move ahead. Beautification करप आनी क्लीन करप are 2 parts which we will take. मॉडेल बिचार तुका तूं शेकाचेर उलयला. पयलें म्हणल्यार मॉडेल बिचार एक बरें सारकें कन्विनियन्स सेंटर जाय पडटा. वेन आय से अ कन्विनियन्स सेंटर इट इज नॉट ओन्ली अ प्लेस. थंय तुका एक इन्फॉर्मेशन कावंटर जाय पडटा. ज्या इन्फॉर्मेशन कावंटराच्या माध्यमांतल्यान खंयचोय ट्युरिस्ट जाल्यार हो आयिल्ल्याक कितेंय ताका ट्युरिजमा बाबतींत जाय, हेल्पलायन जाय, सर्विसीस जाय, थंयच्यान कळपा जाय. दुसरें थंय लॉकर रूम, वॉशिंगा खातीर न्हावपा खातीर शावर रूम नाल्यार टॉयलेट फॅसिलिटीज जाय. थंय बसपाक जाय जाल्यार को वर्किंग स्टॉर ऑफ कन्सेप्ट वेर टुमोरो समबडी वॉन्ट्स टू सीट हियर एंड बी अ सिनियर सिटीजन आसता आनी कोण आसता तांच्या खातीर कितें जाय तें करचें पडटा. वी नीड टू एन्श्योर दॅट द बीच इज डिसेबल फ्रेंडली. कोण पीपल विथ डिसेबिलिटीज आसा तांकां वी नीड टू सपोर्ट द सिस्टम. देर आर सो मेनी थिंग्स वीच वी नीड टू डू. सेकेंडली वेन देर आर शेक्साक बाबा कसो कॉन्सेप्ट ऑफ शेक कसो दिसपा जाय, शेक कसो आसचो, सरकार कितें करूंक सोदता, तातूंत एनवायरमेंटली वी नीड टू टेक केअर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. सिवरेज जावं बाकीचे जावं समज सुविधा येवना ते शेकवाल्याकूय त्रास जाता, बाकीचे त्रास जाता. सो हाव कॅन वी पूट द प्लग एंड प्ले शेक्स इन प्लेस. प्लग एंड प्ले शेक केलो जाल्यार ताका सर्विसीस बऱ्यो कश्यो दिवंक मेळटा. हे थोडे विचार हे विचार जेन्ना आमी घालतले तेन्नाच शेक कसो आसा तो दिसतलो. तुका कन्विनियन्स सेंटर कितें दिश्टी पडटलें. एम्युनिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ट्युरिस्ट. तूं समज खंय गेलो, तूं भायर रावता बॅग घेवन आनी बाकीचे पुलान वतात, आमी दर्यान वतात, ती येतकर तूं दर्यान वता. तुका फॅमिलीक वचपाक जाय जाल्यार यू नीड अ इकोसिस्टम देर. दीस इज एक्झॅक्टली आय हॅव गिवन यू अ स्मॉल मेगा लेवल लूक. मायक्रो लेवलान खुबशें डिटेलिंग आसतलें. ही गजाल करतली जाल्यार उडी मारून जायना, स्टेप बाय स्टेप करची पडटा. When we say model beach, we will see what is there with the available resource. मागीर समज कितें एड ऑन जाय कितें जाय वी नीड टू टेक द लोकल एमएलए इन कॉन्फिडन्स एंड देन प्लॅन इट आउट. सो खंयची गजाल आतांच उलयली तशी जायना ती. सो जें आसा ताज्या वयल्यानूच कशें फुडें वचप ताजेर पयलीं उलोवन करूनच मागीर फुडें वतलें. सो लेट अस टॉक अबाउट अ मॉडेल कन्सेप्ट ऑफ अ बीच, अ मॉडेल स्ट्रेच वीच आय थिंक वी कॅन डू बाय नाव. आनी तें समज केलें जाल्यार यू वील ऑल्सो नो, एवरीबडी वील नो वॉट वी आर डुईंग. आनी मागीर एमएलएचे इनपुट्स मेळटलेच आमकां बाबा हें आनी कितें करूंक मेळटा, कितें करपाक जाय तें घेवन मागीर फुडें या. एक तळ्या बद्दल वीच वी हॅव आस्क्ड देम टू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स एंड टेक द रेलिव्हंट एनओसीज टू मूव अहेड. ब्युटिफिकेशन करप आनी क्लीन करप आर 2 पार्ट्स वीच वी वील टेक. ब्युटिफिकेशन आमी करतले, क्लिनींग वॉटर रिसोर्सिसा कडून करचें पडटलें. आनी दर्या बाबतींत हांगा जें पळोवन आयल्या वी हॅव अंडरस्टूड वॉट इज देर. सो मे बी वी वील स्टार्ट प्लॅनिंग समथींग अलॉंग वीथ दाजीज मायंड. कितें आसा एक कन्सेप्ट कितें आसा तो ताका दाखोवन थंयच्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बिफोर सप्टेंबर ऑक्टोबर द नेक्स्ट सीजन स्टार्ट्स वी वील एन्श्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स टेक प्लेस हियर इफ वॉट वी फील इज रिक्वायर्ड फॉर बायना टू एक्चुअली ब्युटिफाय दीस प्लेस एंड गिव विथ इट एज अ बिगर टुरिस्ट अट्रॅक्शन. ब्युटिफिकेशन हाजे पयलीं घेतिल्लो बायना ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट अर्द वाटेर बंद पडलो, सामान घातिल्लें सगळें डॅमेज जालें. हांव फाटल्यान वचपी मनीस न्ही, हांव फुडें वचपी. सो कितें उरलां, कित्याक उरलां, ताज्यो प्रायोरिटीज कितें विचार आसा म्हाका दिसता वी नीड टू वर्क टुगेदर.